घेवपाक लायले आनी हो मोर्चा म्हणलें शांततेन आमी काडुया अशें उतर आमी सरकाराक दिलां. त्या प्रमाणे अत्यंत शांततायेन हो मोर्चा हांगा येयल्लो आसा. लोकांच्यो भावना कितें आसात त्यो सरकारान पळोवच्यो. हेजेर लोक कितले तापल्यात आनी कितले खतखत लोकां मदीं आहा हेजो अंदाज घेवचो आनी त्या प्रमाणे सरकारान महाजन जे आसात हे महाजनाक आपोवन हाडून तांकां सक्त ताकीद दिवची अशी आमची मागणी आहा. की ही मुर्ती आहा ह्या मुर्तीक ऐतिहासीक म्हत्व आसा आनी अत्यंत ऐतिहासीक म्हत्वाची मुर्ती जागृत आसा आनी ती भक्तांक पावता. ही भक्तांची अडळची श्रद्धा. तेन्ना कोणाकूच विचारिनासतना महाजन मंडळान पळय जो निर्णय घेतला आनी जो आपणे कौल घेवन देवीक सांगणें केला, जो बताव केला, हो बताव खोटो आहा पूर्णपणे. ग्रामस्थांनी सांगलें की आमी आसतना तुमी घेयात, तरी ताणें तो घेवना. तो ग्रामस्थांच्यो, पुजाऱ्यांच्यो, बाकीच्या कुळाव्यांच्यो ज्यो भावना आसात ह्यो भावना ह्या प्रश्नाचेर खूब तीव्र आहा. आनी आज फोंड्या इतल्या मोठ्या संख्येन जमा जावन म्हाका दिसता लोकांनी दाखोवन दिलां की लोकांच्या सहनशीलतेचो अंत आतां सरकारान पळोवचो न्ही. ह्या महाजनीक कायदोच तो आतां काडून उडोवपाची गरज आहा. महाजन हे देवळाचो कारबार जरी चलयता आसतले तरी ते देवळाचे मालक न्हू आनी ते देवीचे मालक न्हू. देवी सरसकट सगळ्या लोकांची आहा. लोकांकूय म्हाजें आव्हान आसा, आमी शांततायेन लोकशाही मार्गार हो मोर्चा काडला. हेजे फुडें जो आमचो लढो आहा हो लोकशाही मार्गानूच चलोवया. आतां हो इशू आसा तो नवदुर्गेच्या देवळाचो आसा. हांगा जे पळय मुर्ती आसा देवस्थान कमिटीचें म्हणणें आसा की मुर्तेक क्रॅक गेला, ताका लागून ती बदलपाक जाय. इट इज अ इलेक्टेड बॉडी. ही जी देवस्थान कमिटी आसा, देवस्थान रेग्युलेशन एक्टाच्या अंडर इलेक्टेड बॉडी आसा, तांणी ड्युली रेजोल्युशन पास करून डिसिजन घेतला की ती मुर्ती बदलपाची. ताजे नंतर तांणी जो प्रोसेस फॉलो करपाचो आसता, गव्हर्मेंट अप्रुवल फॉर फंड्स, हो सगळो प्रोसेस फॉलो केला. आतां गांवचे लोक ओपोज करतात ही मुर्ती बदलपाक. तांचो सेंटिमेंटल वॅल्यू आसा, देवस्थानाचो देवा कडलो इशू आसा, आध्यात्मीक इशू आसा. सो तांणी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां की हे मुर्ती बदलपाचो कार्यक्रम आसा तो स्टॉप करचो. फ्रॉम माय सायड हांव एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवस्थान्स म्हज्यो थोड्यो पावर्स आसात आनी दोज आर डिफायन्ड अंडर द देवस्थान रेग्युलेशन एक्ट. त्या एक्टाच्या अंडर जश्यो पावर्स आसा त्या स्कोपाच्या अंडर हांव एक्ट करतां. आतां हांचे मेन इश्यूज आसात वेदर इट इज अ पब्लीक टेम्पल ऑर अ प्रायवेट टेम्पल. एज अ एडमिनिस्ट्रेटर म्हजे कडेन हे रायट्स ना किंवा पावर्स ना किंवा ज्युरिस्डिक्शन ना डिसायड करपाक हो इश्यूज. कित्याक हे सारे गोंयाचो इशू सुद्दां जावं शकता. कित्याक दुसऱ्या तालुक्यान वचात थंय देवळां आसतलीं, देर ऑल्सो द सेम इशू वील क्रॉप अप. सो आय डू नॉट हॅव पावर्स टू डिसायड सच इश्यूज. हांवें तांकां कळयलां की तुमी प्रॉपर ऑथॉरिटीजा मुखार पिटिशन घालात. सो टू दॅट दे हॅव गिवन मी दीस रिप्रेझेंटेशन. म्हगेलें आतां काम आसा की आय वील स्टडी करता हाजेर आनी आय वील फॉरवर्ड इट टू द हायर ऑथॉरिटीज. दे वील टेक द नेसेसरी डिसिजन्स. कितलो टायम लागतलो ह्या प्रोसेस करपाक? हो ऑलरेडी इमिजिएटली जातलो विदीन से 1 or 2 days. 22 तारखेक ते मुर्ती बदलपाचो तेंचो हें आसा यत्न आहा. ताका लागून तुमचें कितें आसतलें? सपोज लॉ अँड ऑर्डर That will be decided by proper authorities. The deputy collectors आसा, collector आसा, law and order will be their lookout. But you will submit your report, no? I will submit my report. I will submit my report on this.